देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा तुझो मोह करता सोमिया तू कार गांदिता दुनिया तुझो मोह करता सोमिया तू कार गांदिता दुनिया तुझो मोह करता तू कार गांदिता मुझो सोमी मन मानून घेता तुझो मोह करता तू कार गांदिता मुझो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा 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 आराधना करता सोमिया सुरपोडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता दुनिया आराधना करता सरपोडून वंदिता मुझो सोमी मन मानून घेता आराधन हांव करता सर पडून वंदिता मुझो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा 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 म्हजो सोमियानी देव सदांच म्हज्या सांगात रावंक तो आशेता तशेंच तोमासान तसो भावार्थ जेजू देव सारलो म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या वही मोगाच्या भावन आनी भयणीनो तोच जेजू तोमासान परगटपा सरलो जेजू उड्यार उपकार आमच्या समकार आसा ह्या आमच्या सोम्याक आमी स्तुती करुया ताका आमी अर्गान दिवया तुझी स्तुती गाता सोमिया
तुका महिमा दिता दुनिया. सकट सांगा आता. तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दरिया. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा देता मोजो सोमी मन मारून घेता. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोजो सोमी मानून घेता. मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा. 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 मुझा सोमिया मोजा देवा मुझा तुका हावरा सोमिया मुझा देवा. तुझ्या एक पोटात सोमिया मुझा सुमिया मोजा देवा मुझा सोमिया सांगता तुला मुझा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा. हालेलुया हालेलुया सुमियाच्या विस्तुती हालेलुया मोजो देवाने मोजो सोमी सदा माझ्या सांगत राहावं का शेता माझ्या सांगत तो असा घरी एक माझ्या गंज या आमच्या सोमीच्या विस्तुती करूया. Holy Spirit, touch and heal for your altarir hazara sojizu माकाणी तुका सांगता तुम्ही म्हजे ते एक पोटान रावा तोळ हांवय तुमचे ते एक पोटान रावतलो. जुआव 15 अध्याय ओळ 4. तुम्ही म्हजे ते एक पोटान रावल्या वेळार हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हणटा स्वामी. जशे एक फांटो वाली ते एक पोटान रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या सोम्यातय हांव एक पोटान रावना तर म्हजे तोंड कितेंच फळ पाटी मेळचो ना. देखून जेजू म्हाका आनी तुका सांगता ह्या सोम्यातय एक पोटान रावा. एक वाल या फांटो वालीक एक पोटान रावता तोवर तो फळ दिवंक शकता. तशेंच हांव ह्या सोम्यातय एक पोटान रावल्या वेळार धाराळ फळ दिवंक साध्य जाता.
देखून मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो, इजाया प्रवादी 43 अध्यायात 10व्या वळीत आमकां अशें म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजे सोबे आसा, घाबर नाका, हांव तुजो देव. केदाळ हांव ह्या सोम्यातय एकवटान रावता, तो वळू इजाया प्रवादी म्हाका धैर्य दिता आनी म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजे सोबे आसा, घाबर नाका, हांव तुजो देव. म्हजे तावन तुका घटाय मेळटा, म्हजे तावन तुका मजत मेळटा, मात न्ही म्हज्या जैत्यवांत उजव्या हातान हांव तुका उखल धरता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, केदाळ हांव ह्या सोम्येत एकवटान रावता, केदाळ ह्या सोम्या सांगात हांव रावता, तो ताणें देवचे म्हाका बुजवणचे उतरां हिंस. इजाया प्रवादी 43 अध्याय 10वी वळ, तो म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजे सांगाता रावता, घाबर नाका, हांव तुजे सांगाता आसा, हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, मात्र न्ही म्हज्या जैत्यवंत हातान तुका हांव उखलून दवरता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, धर्मदूतांच्या कृत्या 3 अध्यायांत 6व्या वळीत आमी एक जुबीत गडीत वाचता. सांत पेद्रूची उतरां, रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पयशे म्हजे कडेन नात, पूण जे कितें म्हजें तें आसा तें हांव तुका दिता. जल्मांत हांव न्हू एक तोंडो आसलो व्यक्ती, पेद्रूक आनी जुवांक आशेन पळयता कितें म्हणी भीक म्हाका मेळत म्हणल्या इराद्यान. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कोण त्या व्यक्तीक हुकोल न्हू देवळाच्या त्या गेटी कडेन दवरतले खंय. जल्मांत हांव ताका सोलूंक असाध्य जाल्लें, देवाचेर मात्र ताचो बोरवोसो आसलो, आनी एक फावटी दनपाराचो वेळ तो 3 वरांचो, पेद्रू आनी जुवांव मागणे करूंक तेंपलाक वचोन आसले. आनी ह्या वेळार वो भिकारी वो तोंटो पेद्रू कडेन जुवांव कडेन भीक मागता, हांचे तोंड कितें म्हणी म्हाका मेळत. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाच्या उतार म्हणटा, पेद्रू ताका दिश्ट लावन पळयता खंय. आनी हो तो भिकारी चिंता, आज म्हज्या कर्साक कितें म्हणे पयशे मेळटीत, आज म्हजो दीस पडतो ग्रास कशेपणी वसत म्हणल्यो आशेवन पेद्रूच्या दोळ्यांक दीस लावन तो पळयता. आनी ह्या वेळार पेद्रू सांगची ती उतरां, रुपे आनी भांगार म्हजे थंय ना, पूण जे कितें म्हजे थंय आसा तें हांव तुका दिता. देखून नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ते देवळ पर्यंत सोलोक असाध्य जाल्लो तो तोंटो पेद्रूच्या ह्या उतरांनी धैर्य घेता, उठता. आनी ह्या वेळार देवाच्या उतार म्हणटा, पेद्रू ताच्या उजव्या हातान त्या तोंट्याक उखलता खंय आनी सोलोवन ताका कुमोग करता. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, केदाळ ह्या सोमेचेर हांव भरोसो दवरता, केदाळ ह्या सोमेचेर हांव पातयेन दवरता. तो देवाच्या उतार आमकां म्हणटा, म्हज्या जैत्यवांत उजव्या हातान हांव तुका उखलून दवरता. देखूनच इजाया प्रवादी कीर्तनकार अशें म्हणटा 46 अध्यायांत, देव आमचो अस्त्र आनी बळ, आकांता वेळार जीव दिवंक सहाय दिवंक सदांच तयार. कीर्तन 46 आमकां अशें म्हणटा, देव आमचो अस्त्र आनी आमचें बळ, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. जो कोण कश्ट आसल्या वेळार, निराश आसल्या वेळार, बेजार आसल्या वेळार ह्या सोम्यते आपले दोळे उबारता, ताचे तें भरवसता, तसल्याक अस्त्र दिवंक तो सदांच तयार. देखूनच म्हणटा, देव आमचो अस्त्र आनी आमचें बळ, कश्ट आकांता वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. तो सोमी आमचे समकार आसा, त्या देखून आमी सक्कळ आमी उबे रावया आनी सोमयाची आमी स्तुती करुया, व्हडा ताळ्यान ताची आमी स्तुती करुया आनी म्हणुया, हालेलुया 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यान आमी ताची स्तुती करुया. सदांच आमच्या सांगात आसतो जेजू, कश्ट आकांता वेळार देव दिवचो जेजू आमच्या सांगात आसा. आपल्या उजव्या हातान उखलून दवरचो सोमी आमच्या सांगात आसा, त्या देखून ताका आमी स्तुती करुया. हालेलुया 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 हालेलुया
अर्गान तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जय जय तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया नामन तुका सुमिया जेजू नमन तुका सुमिया नामन तुका सुमिया जेजू नमन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 दायकान बसात क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो क्रिस्ताचो जल्माचो जुबलेव आमी आचरण करता आनी ह्या वर्सा पाप साहेबान दिली ती उतरां रोमांकारा बरयलें पत्र अध्याय 5 वोळ 5 बरवसो निराशी करिना बरवसो केदाळास आमकां लजेक घालिना जे कितें आमी बरवशान मागता तें आमकां मेळटा हीच उतरां घेवन आज आमी बरवसो विशयांत थोडो ध्यान आमी करुया आनी ह्या बरवशान सोम्याची स्तुती करुया जे कितें आमी मागता खंडीत आमी मागिल्लें तो दितलो म्हणल्या बरवशान आमी ताचे कडेन मागया उत्पत्ती ग्रंथाच्या 15व्या अध्यायांत 5व्या वळेंत देवान अब्रामा सांगचे ते उतरां मळबाग पळय आनी थंयसर आसली नखेत्रां तूं मेज तुका कितली नखेत्रां मेजूं जातात ती मेजूंक प्रयत्न कर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देव मैजयेक आपयता आनी तुजे तावणी एक व्हडली संतत आसा करता म्हणली एक बासवणी दिता आनी ह्या वेळार अब्राहम एका रितीच्या दुभवान म्हणले बरी देवा लागीं म्हणटा देवा म्हाका कोणूच भुरगीं नात हांव एक भुरगीं नातलो बापय म्हाका कोणूच भुरगीं नात तर तितली संतत कशी जावची मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या वेळार देवान अब्रामा सांगचे ती उतरां वयर मळबाग पळय आनी थंयसर आसली ती नखेत्रां मेज तुका साध्य जातात गे आनी उपरांत देवाचें उतर म्हणटा अब्राहम देवाच्या ह्या उतराचेर पातयेलो खंय अब्राहमान देवाच्या ह्या उतराचेर बरवसो दवरलो आनी खंडीत म्हजो देव मळबा वयल्या नखेत्रां परी म्हजी संतत वाडयतलो म्हणल्या बरवशान तो जियेता मात्र न्ही देवाचें उतार म्हणटा इज्रायल पळसा इजिप्तांत पाटी सरता आसतना बासयल्या गांवांक वेता आसतना 6 लाख दादले मनीस आसले खंय मैजेच्या वेळार ते जे कितें देवान अब्राहमाक सांगिल्लें अब्राहम बरवशान पातयेलो अब्राहमाक एकच भुरगें नातलें कोणूच चार कोण नातलो कोणूच भुरगींच नातली तरी देवाचें उतार तो पातयेता मळबा वयल्या नखेत्रां परी तुजी संतत हांव आसा करता आनी ह्या उतराचेर अब्राहम बरवसो दवरता आनी इज्रायल पर्जा बासयल्या गांवांक पयण करता आसतना दादले मनीसच 6 लाखाक चड आसले खंय बायल मनशां भुरग्यांचे लेक ते सरना तशें म्हळ्यार जे कितें अब्राहमान देवाच्या उतराचेर बरवसो दवरलो तें थंयसर सज जालें तें घडीत खरें जालें अब्राहमाचो बरवसो तसो आसलो देखूनच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो अब्राहमाक आमी भावार्थाचो बापय म्हणटा भावार्थाचो बापय म्हणल्यार आमी वळखून घेता कित्याक देवाच्या उतराचेर ताणें पातयेर दवरली ताचो भावार्थ पळया ताचो बरवसो पळया उत्पत्ती ग्रंथाच्या 22व्या अध्यायांत 5 वळेंत देवान सांगचे तें उतार अब्राहमा तुज्या एकल्याच पुताक तूं घे तूं ताचो मोग करताय आनी हांव सांगता त्या गांवांक वचू मोरिया गांवांक तूं वचू थंयसर तुका हांव एक दोंगर दाखयतलो एक पर्वत दाखयतलो त्या पर्वताचेर तुज्या एकल्याच पुताक तूं बाली भेटय मोगाच्या भावान आनी भयणीन हांगासर अब्राहमाक बेजार जालें जावंक पुरो तरी देवाच्या उतराचेर बरोस दवरून तो मुखार वेता आनी थंयसर 22व्या उत्पत्ती ग्रंथाच्या 22व्या अध्यायांत 5 वळेंत अशें म्हणटा अब्राहम ताच्या पुताक घेवन थोड्या साकरांक घेवन गाडवाक घेवन लांकडाक घेवन मोरिया गांवांक पयण करून येतलो खंय आनी देवान बाली पेटो सांगलो तो पर्वत ताका लागींच मेळ्ळो तो वळ ताच्या सेवकांक म्हणटा साकरांक म्हणटा तुमी हांगास रावा आमी वचून वयर वचून बाली पेटोवन पाटी येता
हांगासर अब्राम सांगा ना अब्रामाक गुराल्ले हांवें म्हज्या पुताक कसलें बाली भेटोंक आसा म्हणून तरी साखराकडे सांगतना आमी पाटी येता हांव पाटी येता म्हणून अब्राम सांगना तसो बरोवसो पळया कित्याक देव म्हाका थंयसर कितें म्हूण एक फावो करतलो म्हज्या पुताक बाली घेवंक तो खंडीत तयार रावचो ना दुसरें कितें म्हणी तो एक वेवस्था थंयसर करतलो म्हळ्यार पातयेन साकरांक सांगता हांव आनी म्हजो पूत पर्वताक वेता थंयसर बाली भेटोवन पाटी येता तुमी हांगास रावा बोरवशाण बरोवली अब्रामाची उतरां मात्र न्ही उपरांत 22व्या वळींत 22व्या अध्यायांत 8व्या वळींत आमी थंयसर बसता इजाकान आपल्या बापय कडेन विसाचें सवाल बाबा उजो आसा लांकूड आसा पूण बाली पेटोवंक शेळी खंय आसा हांवें सांगलें दोळोसू मोरया गांवांक भायर येताले ते थंयसर एक दोंगर आसलो त्या दोंगराचेर ताणें बाली पेटोवंक आसलें इल्ले सकला साकरांक तोरा वयता अब्राम आनी ताचो पूत इजाक लांकूड आनी थोडो उजो घेवन उजो आनी थोडो लांकूड घेवन वयर वता आसतना इजाक आनी सरचे सवाल लांकूड आसा आमचे कडेन उजो आसा पूण शेळी खंय आसा आनी ह्या वेळार अब्राहमान बरोवो सुद्दां सांगची ती उतरां होम बालयेक शेळी देवूच तालास करून दितलो त्या देखून आमी ताची खंत करची नाका देवूच एक शेळी तालास कर दितलो पळय हांगासर अब्राहमांची भावार्थान बरोवली ती उतरां बोरवशान बरोवली ती उतरां त्या देखून देवूच आमकां थंयसर एक शेळी तालास कर दितलो आमी ताचे विशयान खंत करची नाका आनी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तशें जाता अब्राहम त्या दोंगराक वेता थंयसर एक वेदी बांदता लांकूड दवरता ताच्या वयर इजाकाक न्हीद आयता आनी सुरी घालूंक तो बाली भेटोवंक तयार जाता आसतना देव असो तळ आयकता अब्राम तशें करिनाका जें कितें हांवें सांगलां तूं पातयलाय तुज्या एकल्याच पुताक तुवें बाली भेटोवंक तूं पाटी सरलो न्हय त्या देखून ताका बाली भेटयनाका आनी देवाच्या उतार म्हणटा थंयच एक बोकरो आसलो खंय एक शेळी आसली खंय त्या शेळयेक तो बाली भेटयता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो असल्या देवान आमकां असलो एक भावार्थ दिल्ल्याक असलो एक बोरूस दिल्ल्याक खंडिताक आमी स्तुती आराधन करूंक फावो मात्र न्ही उत्पत्ती ग्रंथाच्या 26व्या अध्यायांत 15व्या वळींत हांगासर अब्राम ताच्या पुता इजाकाक एक सली सोदूंक ताच्या साकरे कडेन सांगता अब्राम आतां मरणाच्या प्रायार आसलो ताका आतां भायर भितर वचूंक साद जाल्लें न्हिदोणून आसलो आनी ह्या वेळार ताच्या मोगाच्या एका साकराक आपोवन तो सांगता खंय आनी तुवें म्हज्या गांवांक वचचें म्हज्या पुता इजाकाक एक चली पळोवंक जाय हांगाच्या ह्या गांवची चली तूं सोदिनाका म्हज्याच गांवांक वचूं हांव हारान तावन आयलां थंयच तूं वचूं त्या गांवांत म्हज्या पुताक एक तुवें चली सोदून हाडूंक जाय आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाच्या उतार म्हणटा हो साकोरो मागणें करता खंय त्या हारान म्हळ्यार गांवांक वेता अब्रामाच्या माय गांवांक वेता थंयसर तो मागणें करता खंय आनी मागणें संपून जावचे पयलेंच रेबेका कोळसो घेवन उदक घेवंक येवचें थंयसर तो पळयता कित्याक साकरान मागणें केल्लें अब्रामाच्या देवा तो म्हणटा अब्रामाच्या देवा हांव आतां म्हज्या धणयाच्या पुताक एक चली पळोवंक वेता देखून तूंच म्हाका त्या चलयेक फावो करूं त्या देखून हांवेच्या त्या गांवांक पावले कुडले कोण एक चली कोळसो घेवन येवची स्त्री येवन म्हाका पिवंक उदक दिता गी तीच चली वय म्हूण तूं म्हाका निचो कर दी आनी तशेंच जाता जें कितें त्या साकरान बोरवशान मागलें तशेंच जाता ती चली थंयसर वेता रेबेक्का त्या साकराक मेळटा त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आतां आमी उबे रावन अब्रामाच्या देवाक आमी स्तुती करुया आनी एक गीत गावन ताका आमी अर्गान दिवया देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो
गावया. तो देव मोजो आणि तुझो, देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो, देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो, तो देव मोजो आणि तुझो, तो देव मोजो आणि तुझो. सोडवून दिली इस्रायेला, आमकां दिता पाती मनशा. सोडवून दिली इस्रायेला, आमकां दिता पाती मनशा. स्तुती करूया इस्रायेला, वाखणूया धन्या देवा. स्तुती करूया इस्रायेला, वाखणूया धन्या देवा. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो, देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो, तो देव मोजो आणि तुझो, तो देव मोजो आणि तुझो. अब्रामाचो देव आमच्या संगत आसा. अब्रामाच्या पुताक इसाकाचो देव आमच्या संगत आसा. सदांच आमकां रक्षण दिवचो देव आमच्या संगत आसा. हे आमच्या देवाक आमी स्तुती करूया आनी गावया. रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करूया सर्वेस्परा, वाखणूया धन्या देवा. स्तुती करूया सर्वेस्परा, वाखणूया धन्या देवा. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो, देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो, तो देव मोजो आणि तुझो, तो देव मोजो आणि तुझो, तो देव मोजो आणि तुझो, तो देव मोजो आणि तुझो. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. 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 दायकन बसात. हांवें सांगले मोगाच्या भावन आनी पैडीनो उत्पत्ती ग्रंथाच्या 26व्या अध्यायांत अब्रामाच्या साकराक मागणे संपलेंच ताच्या धणयेच्या पुताक एक होकोल मेळटा, रेबेक्का मेळटा. तशें म्हळ्यार मागण्याक सकत आसा. बरवशाण मागिल्ले मागणे देव आयकता. अब्रामाच्या सेवकांनी तेंच केलें. जे कितें अब्रामान सांगिल्लें तें ताणें केलें आनी ताका ताच्या धणयाक एक चेडूं थंयसर मेळटा. चली ताका फावो जाता. कित्याक म्हळ्यार पयशेल्या गांवांत वचून चली सोदूंक तितलें सुलाभ न्हय. तरी अब्रामाच्या साकराक हें साध्य जालें. कित्याक अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव आमचो मोगसो देव, आमकां राखचो आनी सांबाळचो देव, आमच्या निराशतांत, आमच्या दुखांत, आमच्या बेजाऱ्यांत सांगात दिवचो देव तो जावन आसा. जे कितें अब्राम बरवसलो तेंच ताच्या पुताक फावो जालें. उत्पत्ती ग्रंथाच्या 40 आनी 25 अध्यायांत देवाचें उतर आमकां सांगता, तुजे मुखांत्र
तुमचो जीव राखचे पासत देवान म्हाका हांगासर धाडला आनी हांगासर परतून आमी बोरवशे उतरां झुज येता आयकता पोरण्या सोलेचो झुजे जाकोबाचो पोतो मोगाचो पोतो पुडू ह्या मोगाच्या पोताचेर जाकोबाचे हेर पोतो मोस्त्रान भरतात देखून तांकां मिदियानकारांक तो विकतात झुजे इजिप्ताक पावता आनी ह्या वेळार थंयसर बोरगोळ घेवन आयिल्ल्या वेळार जाकोबाचे पोतो थंयसरच मागोवंक येतात कित्याक म्हळ्यार हांचे कडेन काना वरवीं नासतले त्या देखून काना वरवीं मागोवंक ते इजिप्ताक येतात आनी थंयसर झुजेक पडटात ह्या भावाक झुजेची वळख मेळना उपरांत ताची वळख मेळटा आसतना भावाक बेजार जाता आमी ल्हान आसतना ताका जिवेश मारूंक प्रयत्न केल्लें ताचेर आमी मोसोर केल्लो देखून ताका आमी इजिप्ताच्या त्या मिदियानकारांक आमी विकल्लें इस्मायलकारांक आमी विकल्लें देखून तो आतां खंडीत आमचेर हागे दवरलो आसतलें खंडीत तो आमकां नाश करता आसतलो खंडीत आमकां तो शिक्षा दितलो म्हूण ताणें चिंतलें पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो झुजेची ती बरोवशेची उतरां तो म्हणटा तुमचे जीव राखचे पासत देवान म्हाका हांगासर धाडला तो वळतानी ताका जिवेशी मारच्या खातीर बांयंत घाल्लो उपरांत इल्ले बडे पयशे मेळटात म्हूण बांयंतले काडून मिदियानकारांक ताणें विकल्लें कित्याक जाकोब झुजेचो मस्त मोग करतलो हेर बाबांक हें मोसरा कारण जाल्लें देखून तो इजिप्ताक पावल्लो पूण हांगासर ताणें सांगचें तें उतरां म्हाका हांगा धाडलो तुमी न्ही म्हाका ह्या सर्वेस्परा देवानच हांगासर धाडला तुमकां वाट तयार करचे खातीर तुमकां राखचे खातीर ताणें म्हाका हांगासर धाडला हांगा झुजे हेर भावाचेर रागार जायना हेर भावांक मोसरान देखाना ह्या बदलाक तांकां शिक्षाय तो दिना बदलाक तांकां तो सांगता तुमकां हांगा धाडलें तुमी न्ही म्हाका हांगा धाडलें तुमी न्ही बदलाक म्हज्या देवानच हांगासर धाडला तुमचें रक्षण करचे खातीर तुमकां काना वरवीं दिवचे खातीर देवान म्हाका पयलेंच हांगासर धाडला म्हणून बोरवशाचें उतरां तो दिता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ही उतरां पळयल्या वेळार खंडीत आमी बोरवस दवरून मागल्या वेळार देव आमचें मागणें आयकता जें कितें आमी मागता तें आमकां दिता म्हणलें आमकां कळीत जाता निर्गमन ग्रंथाच्या 17व्या अध्यायांत आमी पळयता आमालेकेतगार इस्रायल प्रजेचेर आक्रमण करतात सिनाय पर्वतान देंवन आयला लोक इस्रायल प्रजा ह्या वेळार ते थकल्ले कित्याक म्हळ्यार वस्तू आसता ते सोलून आसले पयणारे जावनूच आसले ते आनी ह्या वेळार आमालेकेतगार इस्रायल प्रजेचेर आक्रमण करतात जोशुआ सगळोच भियेता कित्याक लोक थकला सैनीक आणकी तयार नात आतां हांचे कडेन झगडे करूंक आमकां साथ दिगी आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मैजेचे बोरवशेचे उतरां तो म्हणटा तुवें कांय कंत करचें नाका तूं थोड्या व्यक्तीक रेडी कर हांव बेतकाट घेवन मागणें करता जोशुआ तुवें कंत करचें नाका हांव बेतकाट घेवन मागणें करता आनी खंडीत जैत तुजें जातलें आनी मैजेची ही बोरवशेची उतरां आयकून जोशुआ आसल्या थोड्याच सैनिकांक घेवन आमालेकेतगारा कडेन झगडें करता काय आनी ह्या वेळार मैजे उबार एका दोंगरार रावन एका पात्रार बसून मागणें करतलो काय आनी खंडीत जावन मैजेचे मागणें आयकलो देव इस्रायलकारांक जैत दिता जोशुआक मैजेच्या उतरां मुखांतर एका रितीचो बोरवोसो मेळटा त्याच बोरवोशान तो इस्रायल आमालेकेतगारा कडेन झगडें करता आनी ताचें जैत जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो बोरवोसो केदांच आमकां निराशे करिना बोरवोसो केदींच आमकां लजेक घालिना म्हणलें उतरां आमकां हांगा थावन कळीत जातात कशें जोशुआक मैजेचे उतरां बोरवोशाचे जातात तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजे आनी तुमचे उतारी आनी एकल्याक बोरवोस दिवचे तर म्हजे आनी तुमचे उतार आनी एकल्याक प्रोत्साहन दिवचे तर खंडीत आमी साबाराच्या बरेपणाक कारण जावंक साध्य जाता रुताच्या 2ऱ्या अध्यायांत आमी आनी एक सुबीत गडीत आमी आयकता नाओमी म्हणली एक स्त्री आसली एलिमेलेकाची बायल ताका एक सूण आसतली रूत म्हणून देवाक आनी पेल्याक मानवची जिणी तिची येल्ली एखाद्या वेळ ह्या वेळार नाओमी सोलवल्ली निराशेन बरोल्ली
कित्याक म्हळ्यार नाओमीचो घोव मरण पावल्लो आनी तिका दोग जाण चरके पूत आसले ते मरण पावल्ले. रूथ एकट्याची बायल, रूथ आनी ऑर्फा म्हणले दोगां. आनी ह्या वेळार निराशेन आसतना बोवाज म्हणलो एक व्यक्ती, ग्रेस्त मनीस ह्या कुटुंबाक आदार जाता. तो रुथा कडेन काजार जाता मातणी तांकां जे कितें ताणें होगडायिल्लें सगळें तो फावो करता. रूथ आनी नाओमीक बोवोज एक बोरवोस जावन उदेतात. मातणे ह्या बोवोजा मुखांत्र रुथाक आनी नाओमीक गेल्लो संतोष पाटे मेळटा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक घडी बरो आमी आमच्या जिणेचेर एक दिश्ट घाली तर हांव कोणाक पडी बोरवोसो जाला गे, हांवें कोणाक पडी बोरवोसो दिला गे. एक सावल हांवें म्हाका विचारल्यार खंडीत जाप म्हाका मेळटा. हांवें एक बोरवोसो जावं जेजू म्हाका आनी तुमकां उलो दिता. एकल्याच्या बोरवोशीच्या उतरान आनी एकल्याक आमी खंडीत सहकार दिता. म्हज्या धैर्याच्या उतरान हांवें दिवच्या धैर्याच्या उतरान आनी एकल्याक प्रोत्साहन मेळटा. म्हज्या सहकाराच्या उतरान आनी एकल्याक धैर्य मेळटा. अशें बोरवोशाची जीण जियोवक खंडीत आमकां साध्य जाता. हांगासर वो बोवाजी तशेंच म्हणटा रुथाक, कित्याक ती सगळीं चलवल्ली पोटा कावके ताका कांय नातलें. ह्या वेळार रूथ बोवाजाच्या गाद्यांत भात ह्या कणशे सगळ्यात आसतना बोवाज ताका म्हणटा, दुवे कितेंच भियेनाका, हेर कोणाच्या शेताक तूं वचनाका, कित्याक ती तुका गाळी दितात या गाळी सोती. त्या आदी कडू म्हज्या शेताक ये, जे कितें तुका जाय तें तूं घेवन वचूं, निराश जायनाका. अशें बोवाजाच्या धैर्याच्या उतरान तांकां गेल्लो संतोष तो पाटे मेळटा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांव आनी तुमी हांगासर ह्या देवतेपल्यांत आसा. थोडो वेळ ह्या सोम्या सांगाता करसूंक ताका आराधना करूंक हांगासर आयल्या. ह्या उतराचेर आमी भरोसो दवरया, कित्याक देवाचें उतर आमकां निराश करिना. देवाचें उतर आमकां केदींच लजेक घालिना. जे उतर हांव आयकल्या वेळार, ते म्हज्या कानाक पडल्या वेळार देवाचे सकत म्हजे ते येता. मातणे म्हजे ते आसचें उणेपण, म्हजे ते आसचें निराशा, म्हजे ते आसचें दूख सगळें तें पयस जावंक साध्य जाता. देखून आमी एक गीत आमी गावया आनी सोम्याची आमी स्तुती करुया. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. सांगात आमी गावया. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. Alleluia, Alleluia, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುಖ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸತ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ,
ನಾವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. माते वचनोव्या अध्यायात 21 ओळीत एक स्त्री मोगाच्या भावानं आणि बहिणीनो 12 वर्ष तावडो रक्तस्रावाच्या पिढ्यान वळवळची ती स्त्री या सोम्याची मुस्तायकी व्यापुडल्यार पुरो खंडीत हांव गुण जातली म्हळ्यार बरोवशान फाटल्यान येवन जेजूच्या आंग वस्तू ती आपडता भावार्थान केल्ले तिचे मागणे बरोवशान केल्ली तिची करणी तिका प्रतिफळ दिता 12 वर्सां तावन रक्तस्त्रावर वळवळची ती स्त्री जेजूच्या वस्तूर आपूण ती गुण जाता खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मागणे केल्ल्या वेळार ते निर्फळ जायना जेजू ते आयलो कोणूच व्यक्ती खाली हातांनी फाटी वचना त्याच बरोवशान आमी सगळोसो आमकां सोम्याक आमी समर्पिया सगळे आमची कूड ह्या सोम्याच्या पांया तळ आमी समर्पिया देखून आमी सक्कड आमी उबे रावया सोम्याची आमी स्तुती करुया आनी आमकांच आमी समर्पुया हालेलुया 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 व्हडा ताळंताची आमी स्तुती करुया आमकां समर्पूक ह्या सोम्याक आमी तयार करुया हालेलुया 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 आमचो उजवात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या सक्रामेंता मुखार आमी दवरुया
या आमच्या हाताक तो सकत येता कित्याक जेजू कडेन मागिल्लें जेजू कडेन आयिल्लो कोणूच व्यक्ती निराश जावन फाटी बसना देखून ह्या सोम्येत आमचो हात आमी उबारुया वो आमचो हात पवित्र कर म्हूण त्या जेजू लागीं आमी मागया मोगळा जेजू तुज्या उजव्या हाताक तुवें सांगलां बळ दिता घटाय दिता म्हज्या उजव्या हाताक हांव तुका राखता आनी सांबाळटा म्हळाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तोच हात आमी समेत उबारला आनी आमच्या ह्या हाताक तो आमकां सकत दिता मैचे तांबडो दर्याच्या उतरोवच्या त्या वेळार तुजो उजवो हात दर्या कुशीन दवरता काय आनी जे कितें तो मागता तें थंयसर करता कित्याक देवान ताच्या हाताक सकत दिल्ली देवान ताच्या हाताक आजापाची सकत दिल्ली आनी मैजेन तांबड्या दर्याचेर आपलो हात विस्तर धरल्या वेळार दर्यो 2 वांटे जाल्लो आनी इस्रायल प्रजा सुलाबेन त्या दर्यांतल्यान पाशा जावन येता सुक्या दर्यांतल्यान पाशा जावन येता मैजेन हात उबार मागिल्लें सिनाय पर्वताच्या त्या मुळार आमालेक इस्रायल प्रजे झगड्याक आयिल्ल्या वेळार मैजेन हात उबार मागिल्लें आनी मैजेच्या हाताक देवान सकत दिल्ली आनी त्या सक्तेच्या बळान जोशुआ आमालेकेतकारा विरोध झुजता आनी जैते बंद जाता तो सुद्दां आमच्या सांगात आसा सर्ग आनी संवसार रचलो देव सभा राजा पाकेलो देव आमच्या सांगात आसा आमच्या समकर आसा उद्या रुपार या आमच्या सोम्या लागीं आमी विनंती करूया मोगळा जेजू या म्हज्या हाताक तूं सकत दी जे कितें ह्या हातांत हांव म्हज्या आप पडटा म्हजी कुडू ती तूं पवित्र कर सर म्हज्या विघ्नांतल्या आणवरांतल्या तूं म्हाका निवार म्हणया जेजू लागीं आमी मागया हालेलुया 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 वो तूं उजवात मोगाच्या भावान आनी भयणीन आमच्या तकलेक आमी दवरुया जेजून पवित्र केल्लो आमचो हात आमच्या माथ्यार आसा आमचे दोळे आमी धांपया कोणाक पळोवचे नाका आमी आमचे दोळे धांपून आमचे खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया या माध्यमा मुखांत पळोवचे सकड व्यक्ती पासून आमी मागया प्रत्येक जावन आमच्या पासून आमी मागया आमचो पवित्र हात आमच्या तकलेर आमी दवरला आमच्या तकलेची सर्व पिडा या आमच्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया कित्याक ताका सकट साध्य आसा जायत्या गुण केलो जेजू सबाराची पिडा गुण केलो जेजू आमकां आपडता आमच्या माथ्यार आसची सर्व पिडा आमचे टेन्शन आमचे सोलवोन आमचे रीण आमचे कश्ट आमचे दूख आमचे बेजाराय सकट आमी सोम्याक समर्पया या आमच्या माथ्या वयले सकट बेजार आहे तो पयस करून दी म्हण त्या सोम्या लागीं आमी मागया तकलेचे हर एका शिराणी ताच्या पवित्र रागात वाळोव दी ताणें कुसारता म्हणून वाळयले त्या रागात आमच्या माथ्याक वाळोवन दी सकट आमचे कश्ट पयस करून दी म्हूण आमी मागया गावया देवानी नम्मे ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ सकट सांगात आमी गावया ದೇವಾನಿ ನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು सकट सांगात आपण एक पोटी ದೇವಾನಿ ನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು हालेलुया 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 जेजू तुझ्या पवित्र रक्तान आमच्या माथ्यार तूं आपडो आमच्या तकलेची सकट पिडा तो पयस कर मोगळा जेजू तुका आसाज जाली कितेंच ना मोगळा जेजू तुझे कडेन मागले तूं आमकां दितले म्हळ्यार आमी बरोवशेन आमी मागता तुझ्या पवित्र रगत आमच्या माथ्यार तूं शिपडाय म्हणजे सकट पिडा तूं पयस कर हालेलुया हालेलुया वडा जाल्यार आमी स्तुती करूया हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. तकल्यात असले सकट पिढा पयस केल्या सोम्या आम्ही अर्घा देऊया बोरवोशान आम्ही थाळ्या पेटवता आम्ही स्तुती करूया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 तो सुबुजवा हात आमच्या हृदयाक आम्ही दवरूया मोगाच्या भावार आणि बेटीनो हृदय आमच्या कुडीत प्रमुख पात्र घेता सगळं कुडीक रगत या हृदयात पाशा जाता आमच्या काळजात पाशा जाता सकट आमचे रगत सांच्या जावच्याक सली सावच्याक जेजूक मात्या साध्य आसा कित्याक जायत्या जाप केलो जेजू जायत्या मेल्ल्यांक जिवंत केलो जेजू जायत्या पिडेस्तांक गूण केलो जेजू आमच्या समकार आसा आमच्या काळजा खातीर आमच्या हृदया खातीर आमी मागया आमच्या काळजाची सकट पिडा तो पयस करून दी काळजा गाज जावचे ते पयस करून दी हर एक शिरो शिराणी रागात वाळच्याक तो सहकार देव दी सगळं आमच्या काळजाचे सकट ब्लॉक जावंक पुरो कसली पिडा जावंक पुरो पयस करून म्हण ते जेजू लागीं आमी मागया कित्याक जेजू कडेन मागलो कोणूच निराश जायना जेजू कडेन आयिल्लो व्यक्ती कोणूच खाली हाताने पाठी बसना सकट आमच्या पिडा कोण करतो धाडटा त्या देखून त्या जेजू कडेन आमी मागया मंगळा जेजू पळय तूं कुर्सात त्या वाळयल्या रागात तूं म्हज्या काळजांत तूं जिरय म्हज्या काळजांत तूं घाल तुज्या पवित्र रक्तान म्हजी सर पिडा तूं फुलपावनू उडय भस्म कर म्हण त्या जेजू लागीं मागया आनी गीत आमी गावया ದೇವಾನಿ ನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು सकट आमी गावया ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ सौख्यವು सकट सांगता ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು हालेलुया 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 वडा ताळ्यान आमी ताची स्तुती करूया आमच्या काळजाचे सकट पिडा पयस केल्या सोम्याक हालेलुया 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 सोम्याक आमी ताळयो पिटून ताका आमी स्तुती करूया थँक यू जीसस Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तो सुबुजवो हात आमच्या दोळ्याक आमी दवरुया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां जाय आसची ती बरी दिश्ट फावो करूं दी आमच्या दोळ्याक दिश्ट दिवंक सक्त आड जावचे सकट सकत तो पयस करूं दी म्हण त्या जेजू लागीं आमी मागया कुरड्याक दिश्ट दिलो जेजू दडसतल्या सावकासाय दिलो जेजू आमचे सांगात आसा बोद्दड आसल्या सुटका दिवंक आयलो जेजू आमच्या सांगात आसा त्या जेजू लागीं मागलो कोणूच व्यक्ती निराश जायना बेजार पावना ताचे ते भरवसो दवरलो व्यक्ती कोणूच लजेक पडना ह्या आमच्या सोम्या लागीं भरवशान आमी मागया वो मोगळा जेजू म्हज्या दिल्या दोळ्याची दिश्ट तूं सारकी कर म्हज्या दिश्टे कसलेय वायट आसा तर आड आसा तर तूं पयस कर कित्याक तुज्या पुरगटीन वेळा साबार कुड्या तुवें दीस दिल्ली साबाराक बरें तुवें केल्लें त्याच भावांतल्यान आमी मागता हांव तुज्या पवित्र रगत ते आमचे दोळे वयर शिंपताय आमच्या रगत दोळ्यांत आसले सकट पिडा तूं पयस कर हालेलुया 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 आनी सांगात आमी गीत गावया देवानी नೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ सकट सांगता
ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ सौख्यवू. तोच हात मगाच्या भावानं आणि बहिणीनं आमच्या कुडीत काही सर दुःख असा त्या जाग्याक आम्ही दवरूया कित्याक आमचो हात ताणें पवित्र केला. आमच्या हाताक ताणें सकत दिल्या. कशें मैजेच्या हाताक ताणें सकत दिली ती सकत आमच्या हाताक दिल्या. तो हात आमच्या कुडीत कांयच तर दूख असा पिडा असा त्या भागाक आम्ही दवरूया आनी आमी मागया. जायत्या जप केलो जेजू, जायत्याची पिडा गूण केलो जेजू. आमचे थंय येता, आमकांय तो आपडता. त्या देखून त्या जेजू लागीं आमी मागया. मोगळा जेजू, ह्या म्हज्या भागात असले पिडा तूं पयस कर, दूख तूं पयस कर. कित्याक तूं दिवस देव जावन आसाय. मागले दिवस देव तूं जावन आसाय. तुजे कडेन आयलो कोणूच व्यक्ती निराश जावना. तुका आसा ते जाल्यार कितेंच ना तें आमकां कळीत आसा. पण बरोवशान आमी मागता ह्या म्हज्या भागात आसची पिडा, म्हज्या हातांत आसची, पांयांत आसची, पोटांत आसची, हड्ड्यांत आसची पिडा ती पयस कर. तुज्या पवित्र रगांत म्हजे वयर शिपडाय. सक्कड पिड्यांतल्या म्हाका तो पयस कर. सांगात आमी गावया. देवा ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. सक्कड सांगाता. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे सगळे कूड आमच्या सोबीन आपडल्या. आमच्या पवित्र केल्या हातांत ताणें आमकां सक्का दिल्या. आनी सगळे कूड ताणें आमकां आपडल्या आनी आमची पिडा पयस केल्या. देखून आमी सोम्याक ताळयो पेटोवन वर्गांत देवया. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. सोम्याचे आशीर्वाद घेवच्याक आमकां समय ती करूया. Idioda sacramenta sastanamai koruya purvilya tyarupa badlak novioriti adarya Selvon vicha askat vishwyak bavartachi bardivya Zoshi bapak tushins putak ullas ani stuti sau Padvi Mahima Sasna Sasnak Ekastayan Harsitau Tuka Dogaicha Spiritan Sama Sami Navartau Amen. प्रार्थोया. येसु म्या जेजू क्रिस्ता, या विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सवगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೋರಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. These Aisu sembramasu Triyetewa kursun gamsu Amche tane वोतल्या कृपे देण्यासो उघडास काढून उपकार बावडून वर्गा दिवसो. एका मनान कालत्या काळजात याच बापा सोबे सर्व एकटाय झाल्या जेजू नावान भेटू करगा बलिदान दैविक उतरान जिने सुफळ करच्या आयचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा करसून गावसो आमचे ताणे ओतल्या कृपे देण्यासो उघडास काढून उपकार बावडून वर्गा दिवसो. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां जावं दितात. एराल्ड डिसोजा, सांजो केमवाडो. काजऱ्या दिसाक अर्गां जावं दितात. आगोस्टीन आनी वायलेट कुटीना पोंपय वाडो. जल्म दिसाक अर्गां जावं दितात. सिसिलिया डिसोजा, बिजय. मेळिल्ल्या उपकाराक अर्गां जावं दितात. क्लारा फर्नांडीस वामंजूरू, टेरी डिसोजा कुळूरू, जेसन लायनल्ड सिक्वेरा कुलशेकर, डेनियल आनी वियोला डिसोजा सुरतकल, वॉल्टर आनी तारा कॅस्टेलिनो कुलशेकर, मेलिसा मिरांदा कॅनडा, लिली आनी आल्बर्ट लोबाच्या आत्म्या खातीर दितात. आयरीन लोबा आनी कुटुंब सांब पावल वाडो. विक्टोरिया डिसोजा आत्म्यांक दितात. विल्फ्रेड आनी जेसी डिसोजा लूस वाडो. पीटर पिंटो 5 वर्साच्या आत्म्यांक दितात. ताच्या कुटुंबाची सांदे साबेस्तां वाडो. आल्बर्ट डिसोजा आत्म्यांक दितात. डेनियल आनी वियोला डिसोजा सुरतकाल. पीटर जॉन फर्नांडीसच्या आत्म्यांक दितात. बेझिल पिंटो आनी कुटुंब सान तेरेज वाडो. आम्ब्रोज आनी आयरीन पायसाच्या आत्म्यांक दितात. मरियट सुनील आनी कुटुंब दुबय. तशेंच कुटुंबांतल्या सर आत्म्याक दितात. प्रज्वल आल्बर्ट लास्रादो कुळूरू. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सर या आमच्या भावा आनी भयणीच्या इराद्या खातीर गरजां खातीर आमी मागया. सांगातास मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या इराद्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. बोरवोसो आमकां निराशे करिना, बोरवोसो आमकां लजेक घालिना. जो कोण भावार्थान बोरवोशान मागता, देव तांचे मागणे आयकता आनी जे कितें गरज आसा तें तो फावो करता. हो भरोसो दवरून आमी आराधन केलें. सोम्याचेर पातीण दवरली आनी ताणें आमची पिडा गूण केले म्हणल्यार बोरवोशान आमी हांगासर आसाव. खंडीत ताणें आमकां आपडलां, बऱ्या नव्या सक्तीन ताणें भरलां. देखून ताका आमी अर्गान दिवया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत ताकाच सेवको आमकां सम्यायती करुया. देवाच्या उतरा प्रकार जियेणातल्या खातीर देवाचे उपदेश सारके पाळनातल्या खातीर सक्रामेंता वयर मोग दवरनातल्या खातीर देवा लागचें एकामेका लागचें भक्साने मागोवन सांगात आमी म्हणया. हांव पाटी सर्वपुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच संपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पोदेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सौम्या काकुतकर सौम्या काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर सौम्या काकुतकर सौम्या काकुतकर प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उजाण पेटवून पागेमातलो रेस दुर्बळ्याच्या सेवेत विश्वासी रावून आणि रक्षकाचे स्मरण सोसून मैमेवून जांक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्याचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बोळ दी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पोत्रात्मेच्या एकपणात जियेत आणि राजभर चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी आतां उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान आपल्या दुतां अधीन करूंक ना. पवित्र पुस्तकांत एक सुवातेर अशें बरोवन आसा, तुवें मनशाचो उगडास करूंक मनीस कोण? मनशा पुताचो असोय सांबाळ करूंक तो कोण? थोड्या काळाक देवदूतां प्रास तुवें ताका ल्हान केलोय, उपरांत ताका महिमेन आनी गौरवान भरलय आनी सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केलोय. आतां सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केलोय म्हणल्यार तुज्या अधिकारा भायर सोडलेलें कितेंच ना म्हण जालें. तरी पूण सर वस्तू ताच्या अधिकारा खाल आसलेल्यो आमी आतां पळयना, पूण जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशां खातीर मरण सोंसिचें आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकूट जोडला तें आमी पळयता. सर वस्तूंचो आराम आनी अंत जावन आसलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक तांच्या तारणाच्या करतांक जेजूक कश्टां मुखांतर पयलें संपूर्ण करीचें आसलें. कित्याक पवित्र कर्तेल्यांचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप एकलोच. देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजेना. तो सांगता, तुजें नांव म्हज्या भावांक हांव परगट करतलो आनी सगळे सभे सांगाता मेळून तुजी स्तुती गातलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. परसांग सर्वेस पौराची विचित्रा कळया. परसांग सर्वेस पौराची विचित्रा कळया. सर्वेस पौराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस पौराक सद्गीतां गाया. परमेश्वरा हरसिया ताचे नांव वाखना. परसांग सर्वेस पौराची विचित्रा कळया. ताचे तारण दिसपडते
गाजया जनांगामध्ये ताची महिमा प्रगट करा सरपरजान ताची विस्मिता कळया सरपरजांक सर्वेस पोराची विचित्रा कळया परजा लोकांनो देवाक नमस्कार करा पदवी आणि महिमा सर्वेस पोराचे म्हणून हसिया ताच्या नावाक फावो त्या गौरवा मान बागया सरपरजांक सर्वेस पोराची विचित्रा कळया सरपरजांक सर्वेस पोराची विचित्रा कळया उतार मानून घेया मनुष्याचे उतरशे नाही पगार देवाचे उतरते हालेलुया 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 सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजू आणि त्याचे शिस काफरनावांत येऊन पावले साबात येताच जेजू सिनोगागाक बसोवन शिकोवंक लागलो ताचे शिकवणेक लोक विजबीज जालो कित्याक अधिकार असलेल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतलो शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो तांच्या सिनोगागांत देवसार लागलो एक मनीस आसलो जेजू पळयता आसत ताणें बोब मारली नजरेताच्या जेजू तूं आमच्या कबरेक कित्याक आयलाय आमकां नाश करूंक आयलाय कितें तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं देवाचो पवित्र जन पूण जेजून ताका बेश्टान म्हळें तोंड दाम आनी ह्या मनशा तोंड भायर सर तो बोलतो देवसार ताका पिसूड न्हू व्हडल्या ताळ्यान किळंस मारीत त्या मनशा तावणू भायर सरलो सुमेस्त बीज जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारे लागले ही एक नवीस शिकोवण अधिकारान भरलेली देवसराक पर्यान तो फर्मायता आनी ते ताचे फर्माण मानतात तितल्यार गलिलेयाच्या आख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली देवाचे उतार हे वाकली तुका ख्रिस्ता जेजू क्रिस्ता ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार म्हणटा गलिलेयाच्या आख्या प्रांतांत जेजूची कीर्त गाजली जेजूची कीर्त गाजचे तर ताच्या उतराक अधिकार आसाचे ताच्या उतरांत हांव न्हू विजबिताक गडाजे तेंच घडीत हाच्या वांजलांत आमी आयकलें देवाच्या उतराक सकत आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तेंच आमी आयकलें त्या जिवाक बोळ आसा ते मेल्लें उतार न्ही देखणेचो हेब्रेवकारा बरयल्या पत्रांत 7 अध्यायांत 12 बळींत देवाचें उतार अशें म्हणटा देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक पाजल्ल्या 2 दारेच्या तालवारी परिकय प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार मेकळे करूंक शकता त्या देखून ते उतार जिवे उतार मेल्ले न्ही ताका सकत आसा ताका अधिकार आसा ताचे तावन अद्भुतां आजापां करतात देखून तूं इजाया प्रवादी 50 आनी 5 अध्यायांत 11 वळींत अशें म्हणटा म्हज्या तोंडांत हांव भायर सरता तें उतार
आपले काम करिनासतना पाटी म्हजेशी येना, निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. पळया, देवाच्या उतराक तितली सकत आसा. म्हज्या तोंडातोंड भायर सरता ते उतार आपले काम करिनासतना पाटी म्हजे सशीन येना. कित्याक ते जिवे आनी क्रियात्माक पाजल्या दोन दारेच्या तालवारी परी. देखूनच उत्पत्ती ग्रंथाच्या पहिल्या अध्यायात आमी वाचता 3ऱ्या वळींत देव म्हणटा उजवाड जावं आनी थंयसर उजवाड जालो. तशेंच देव म्हणटा भुमी आनी उदक विंगड जावं आनी तशेंच जालें. कित्याक देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्माक पाजल्या दोन दारेच्या तालवारी परी. जेजूचे उतारी तशेंच जावन आसलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. जुवांच्या 11व्या अध्यायात आमी वाचता लाजराचें गणीत. जेजू म्हणटा लाजरा भायर ये. 4 दिसां पयले मेल्लो व्यक्ती उठोन येता. कित्याक देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्माक पाजल्या दोन दारेच्या तालवारी परी. जेजू म्हणटा 12 वर्साच्या चलयेक तालिता कुमी चलये उठ. मरण पावल्ली स्त्री या चेडू जल्म घेता, जिवान भरता. कित्याक देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्माक पाजल्या दोन दारेच्या तालवारी परी. आनी तेच उतार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजें तें आसा, तुमचें तें आसा. तें उतार काम करता. म्हजें एक प्रोत्साह भरीत उतार आनी एकल्या तें आजापा करूंक शकता. म्हजें एक बरें उतार आनी एकल्याक नव्या सावान भरता. म्हाका कळीत आसली एक आवय आपल्या दुवे विशीं केदाळाय काल म्हणटा नेगेटिव्ह जावन उलयतली, नकारात्मकत. ते कांय शिकना फादर. ल्हानशे चेडो ते 4 ते 5 वर्साचे ते भुरगे ते बड्ड फादर. ताका कांय गत्तो ना, ताका कांय समजना फादर. आनी ते चेडूय तशेंच आसलें. मागीर त्या आवयक हांवें सांगलें हांव म्हळ्यार त्या घरा कुमगारावर येतलो हर एका म्हयन्यांत. हर एक फावटी तांच्या घरा गेल्ल्या वेळार तशेंच लदीन. कांय शिकना फादर. ते बड्ड फादर बड्ड. ताका कांय तकले वचना. ताच्या तकलेंत कांय ना फादर. होपलेस. पूण हांवें त्या आवयक समजयलें तशें म्हणून नजो तें हुशार आसा म्हूण सांग, तें बरें शिकता म्हूण सांग, ताका इल्लो प्रोत्साह दी. सांग आतां बोस. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो थोड्या तेंपा उपरांत तशेंच जालें. आवयचे मानेव भाव बदललो. त्या चेडवाक तिणें इल्लो प्रोत्साह दिलो. आनी उपरांतल्या हर एका परिक्षांत ताणें बरे मार्क्स काडल्या. 1st 2nd म्हण न्ही क्लासींत, पूण बरे मार्क्स काडून तें उत्तीर्ण जालें. आमच्या उतराक सकत आसा. जे कितें देवाचें उतार आमी आयकलां जिवे आनी क्रियात्माक तशेंच म्हजें उतार. जें कितें हांव सांगता तें थंयसर घडटा. पूण म्हाका तें कळीत आसना तितल्यांच. दुसऱ्यान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतार आमी आयकलें. जें कितें जेजू सांगतलो तें विस्बीत कांय बरयल्लें खंय. जायते फावटी जेजूची शिकवण आयकोन साबाराक आजाप जाल्लें, विस्बीत जाल्लीं गणितां आमी वांजेलां तोवळ तोवळ आयकता हांव. जेजूच्या तोंडात हांव येवची ती अपुर्बायची उतरां आयकोन साबारांक आजापा जाल्लें खंय, साबारांक विस्बीत जाल्लें खंय. प्रत्येक जावन लुकाच्या 4थ्या अध्यायांत 22व्या वळींत आमी वाचता जेजू म्हणटा देवाचो प्रेरकात्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका नेमला. दंडसतल्यांक सुटका दिवंक, ह्या बंदड नासल्या सुटका दिवंक, कुरड्यांक दिश्ट दिवंक, दंडसतल्यांक सावकासाय दिवंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. ही उतरां आयकलो सकट लोक विस्बीत पावलो. कित्याक जेजूच्या तोंडात हांव अपुर्बायची उतरां भायर सरतलीं. आनी ते उतरां जेजू जियेलो. देखून देवाच्या उतराक सकत आसलें. देखून जेजूचें उतार घडटलें. जेजूची जिणी आनी देवाचें उतार ताळ पडटलें. माथेवाच्या 8व्या अध्यायांत आमी तशेंच आरेगाराच्या पिडेक जेजू म्हणटा उठ आनी चल. आनी तशेंच जाता. पळयलो लोक सकट विस्बीत पावता खंय. असले एका व्यक्तीक आमकां दिले देवाक तांणी स्तुती करूंक लागले, धन्य देवाक अर्घां दिवंक लागले. ह्या मनशांत हांव कितलें आजापान जातात. साबार गणितां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो लुकाच्या 2ऱ्या अध्यायांत आमी असलें गणित आयकता हांव. 12 वर्साचो जेजू तेंपलाक वचून शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक सावालां घालतलो आनी तांच्या सावालांक जापे दितलो. शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक विस्बीत जाल्ले असली जण तिका ह्या भुरग्याक खंय तावन आयली गाय. कित्याक जेजून देवा कडेन बरो संबंद दवरलो.
जेजू मागणे करतलो, जेजू मागण्याचो मनीस जावन आसलो. जेजू आनी बापा मदें बरी साळावळ आसली. ती साळावळ आमच्या ते आसल्या वेळार आमी सांगलें करता. त्या देखून देवाचें उतार आयकून, जेजूचें उतार आयकून साबार जाण विस्मीत पावल्ले. तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें उतार आयकून साबार आनी विस्मीत पावूंक जाय. त्या देखून हांवें ह्या सोम्य सांगाता साळावळीन आसूंक जाय. म्हणजे दीस पडतो दीस मागण्या मुखार आराम करूंक जाय. न्हीद ओंकवेच्या पयले मागण्या मुखार आमी आखेर करूंक जाय. मागणे आनी हांव सांगाता गेल्ल्या वेळार देवाचें उतार म्हज्यांनी काम करूंक शकता, म्हज्या मुखांतरी काम करता. त्या देखून देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक तें उतार म्हाका मेळ्ळा, तें हांवें जियोंक जाय, हेरांक दिवंक जाय. तोळ साबार आजापा म्हज्या भोवारी म्हाका हे करूंक शकतात. तर असलेंच एक आजापा म्हजे तावन घडच्याक, असलें एक बरें मन आसा करच्याक, असलें एक बरें उतार म्हज्या तोंडांत येवच्याक उंड्या रुपार येवचे जेजू लागीं आमी विनंती करुया, मागया. आमेन. गीत नंबर C79, C79. स्वीकार तू कर मोगाळ बाबा, फळ आमच्या वावरासून. स्वीकार तू कर दयाळ बाबा, मोग आमच्या काळजासून. सोबीत सुंदर प्रकृती रचलाय, फुला फळांनी तिने ठयलाय. सूर्यो सन्निकेत्रांनी आकाश सोबयलाय. काणीक मोगान सोम्या आमकां दिलाय. सूर्यो सन्निकेत्रांनी आकाश सोबयलाय. काणीक मोगान सोम्या आमकां दिलाय. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुद्युदारा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेच पोर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवंत लोरेस जामनी तोंपलेल्या गोवाच्या काण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्व करिनासतना रक्त साक्षीच्या मरणा वरवीं महिमे वंश जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडून हे पसत आमच्या जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुद्युदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका साक्षी दिली. आमकां तूं घड करताय आनी अशें आमचे असतकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सांपोवन कायेन पजळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊंच संगीत
सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आसमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक विचार ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातेच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे हें रगत. पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सोगुटू परगोटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमताव. तुझे पुनर्जीवन पोण आम्ही परगटाव. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकताव. तुझ्या येण्याक आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिवीत असो बुंडो आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाक, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीक मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया खर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावन हांगासर मिसाक आयल्या समेस्तांची आमकां मोरये देवाचे माये सांगती सान जुजे ती सपोती, भाग्यवंत दमदत, सान फ्रांसीस, सान क्लारा, सांत आंतोन, सान पाद्री पियो, सांत लॉरेस तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान दवरून सुमयान शिकयलेले त्या मागणे सांगाता भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव,
तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पथकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आणवारांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवास्काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडवून दरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवो शाणात तरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. या शेळीच्या जिवनाक आपयल्यान ती आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D87 D87. जेजू बोऱ्या गोड्या जेजू स्वादी गोऱ्या ये काळजांत दूर गोड्या स्वागत 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 तुका जेजू बोऱ्या गोड्या जेजू स्वादी गोड्या ये काळजांत दूर गोड्या स्वागत 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 तुका राया सर्गीच्या आत्म्यांनी आमच्या प्रकाश तुजो फाकय जियेच्या पैनार आमच्या बरवशा पाका काळोख निवराय कुरपेन तुझे नेटय सर्गेची वाट दाखय कुरपेन तुझे नेटय सर्गेची वाट दाखय जेजू बोऱ्या गोड्या जेजू स्वादी गोड्या ये काळजांत दूर गोड्या स्वागत 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 तुका जेजू बोऱ्या गोड्या जेजू स्वादी गोड्या ये काळजांत दूर गोड्या स्वागत स्वागत
स्वागत तुका सदांच आमचो मोग करचो जेजू उण्या रुपार आमच्या काळजांत आयला ताका आमी अर्गान दिवया. मोगळा जेजू सदांच म्हज्या काळजांत तूं राव. म्हाका सोडून तूं पयस वचनाका म्हूण ते जेजू लागीं आमी मागया. कित्याक तो आमचो मोग करता, आमच्या सांगाता तो रावंक आशेता. पूण हांवें ताका जागो दिचे तितलेंच. उण्या रुपार आयलो जेजू म्हजें तें आज आपां करता. उण्या रुपार आयलो जेजू म्हाका नव्या सक्तीन तो भरता. त्या जेजूक आमी स्वागत करुया. सदांच म्हज्या काळजांत तो राव जेजू म्हूण त्या जेजू लागीं आमी विनंती करुया. जायते जाण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या सोम्या खातीर राखून आसात. जायत्या लोकांक हो जेजू आनीक मेळोंक ना, ती निराशेन आसात. पूण आमकां जेजू आमचो काळजाचो राय जावन आयला. आमच्या काळजांत रावूंक तो सदांच तयार आसा. देवाचो देव तो, आज आपाचो राय तो, साबाराक गूण केल्लो देव तो आमचे भितर आसा. आमचें तें आसा, आमचें तें आज आपा तो करता. देखून ताका आमी स्तुती करुया आनी म्हणया अर्गान तुका आसुमिया जेजू, अर्गान तुका आसुमिया जेजू, अर्गान तुका आसुमिया जेजू, अर्गान तुका आसुमिया जेजू, होगलाप तुका आसुमिया जेजू, होगलाप तुका आसुमिया जेजू, होगलाप तुका आसुमिया होगलाप जेजू, तुका आसुमिया जेजू, स्तुती तुका आसुमिया स्तुती जेजू, तुका आसुमिया जेजू, स्तुती तुका आसुमिया स्तुती जेजू. तुका आसुमिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थोया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेवंतलो रसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबाचे आनी अणीत भोगतल्याचे हक्क दाखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कस मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. दयाकन बशा म्हाकाच्या बाबाणार भयणीनो हांगासर आराधन मिसाचें बलिदान भेटयलें मनादीक बाप हॅरी अत्मेक निर्देशक ग्लॅडसाम होम मायनर सेमिनरी आमची मंगळूर DCCची तांचो ह्या संदर्भार हांव उपकार बावडटां. वेगळी बरदोळे आमच्या मेदांप्या म्हाकाच्या बाबाणान भयणीनो आमच्या जिवितांत जाल्ल्या बरेपणाक आमी देवाक येदोळ सर्गां दिल्यांत. सालोऱ्यांच्या मुखांतर मागले स्वरूप कर आमकां फाफू जाल्या ते पयसुमी आमी तुका अर्घ दिता. तुवें आमच्या मागण्याक खाण दिलें आनी आमचें काळीज तुवें धैर्यान भरलें. किर्तनकाराची ती उतरां आमच्या मागण्याक देवान खाण दिवन आमी मागिल्लें तें आमकां फाफू जालां. सालोऱ्यांच्या मुखांतर आमी मागता आसतनाक जायते उपकार आमकां फाफू जाल्यात. सगळ्या आमच्या मतीक आमी हाडया, देवाक आमी अर्गां पाठोवया. दोगांचें पयन बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर अर्गां, दोगांची पिडा गूण जावंक बरी भलायकी तांकां फावो जाल्ल्याक तांणी अर्ग दिल्यान, एकल्याचे बिझनेस बऱ्या तरेन जाल्ल्याक तांणी अर्ग दिल्यात आनी आमच्या जिवितांत जाल्लें सगळें तें बरेंपण आमी वाखाणून धन्य देवाक अर्गां दिवन आतां आमी गावया. अर्गां दिता जेजू, अर्गां दिता जेजू, अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान. अर्गां दिता जेजू, अर्गां दिता जेजू, अर्गां दिता जेजू काळजान. हांव होगळां दिता जेजू, हांव होगळां दिता जेजू, हांव होगळां दिता जेजू म्हज्या काळजान. हांव होगळां दिता जेजू, हांव होगळां दिता जेजू, हांव होगळां दिता जेजू काळजान. जें कितें बावर्तान तुमी मागतात तें सगळें बाप तुमकां दिता. बावर्तान आमी मागता तर जाल्यार, तिरासण्यान आमी मागता तर जाल्यार, आमच्या मागण्यांत सोंसणेकाय आसा तर जाल्यार खंडीत जावन निर्मिल्ल्या वेळार आमी मागिल्लें आमकां फावो जाता.
आमची आशा अत्रे घेवन हांगासर आमी आयल्या आराधनांत ते दळसूचे सुकड आमी सांगला आमचो पात्रोण सालोरंसाचे भक्तीक आमी आमची सगळी आशा आमी सालोरंसा कडेन आमी सांगया आमच्या गरजांक तो स्पंदन करतलो देवा बापाची मजत पुताची ती खावकुळतो तो आमकां खंडी जावन मागून धरतलो म्हणली आमची खात्री जावन दे आमची आशा अत्रेक आमी सालोरंसाक सांगया सालोरंसा मुखांतर येदोळ म्हणसर मागील आमकां फावो जाला आसतना आनी मुखार हेंके आमी मागता आसतना तो आमकां आनी आमच्या कुटुंबादारांक खंडी जावन आदार दितलो म्हणली पातयेनी आमची जावन दी गडे परतोळे आमच्या आमी धांप्या आमच्या काळजाचे अत्रेक आमच्या कुडीचे अत्रेक आमच्या कुटुंबाचे अत्रेक आमच्या वैयक्तीक अत्रेक सगळे आमी सालोरंसाक समर्पण दिवया एकल्याची कोर्ट केस बऱ्या तरेन इत्यार्थ जावंक एकल्यान हातीन घेतिल्लें खाम तें बऱ्या तरेन जावंक दोगांक कामांत प्रमोशन मेळोवंक 5 कुटुंबांनी तांच्या कुटुंबांत शांती समाधान आसूंक दोगा तरणाट्यांक मागण्यांत आसक्त आसून आनी मिसाक वचूंक चौगांक बरी कामां मेळोवंक आनी तांचो फुडार बऱ्या तरेन जावंक 3 काजरी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक दोगांनी दिल्ले रीण फाटीं मेळोवंक तेगांक बरी भलायकी फावो जावंक दोगांची मानसीक पिडा गूण जावंक चौगा भुरग्यांनी सारकें उलोवंक तेगांक बऱ्यो सैरीक्यो फावो जावंक दोगांनी चिंतले काम बऱ्या तरेन जावंक 2 कुटुंबांनी जावंक आसली ती काजऱ्याची खारी बऱ्या तरेन जावच्याक एकल्याच्या घराचें काम बऱ्या तरेन पंता पावूंक एकल्याचें घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक एकल्याचे स्किन अलर्जी गूण जावंक एकल्याक रेल्वेंत काम मेळोवंक दोगांनी आमाल पिवणें सोडणं बरें जावंक तेगांची कॅन्सर पिडा गूण जावन बरी जावंक एकल्याक CA एग्जाम कंप्युटर आनी तशेंच सगळी ताच्या एग्जामांत बऱ्या तरेन करच्याक दोगांचे बाळतेर बऱ्या तरेन जावंक आमचे कडेन कोणें मागोवंक सांगला तांचो आमी उडास काडया आमचे गरजो सालोरंसाक समर्पण दिवन ताची मजत मागून आतां आमी गावया जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका Mogal patron San Lorenzo naman katawa may tuka paturak namcha सर्वांच्या सलय वाटेन कृष्णायाच्या सालोरेन्साच्या मरणाक नोवेन एसेतेवंत सालोरेन्सा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवक आनी मार्तिरा वर्ते पातिनेन आनी बरवशान आमी तुजे सरशे आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना आयक आनी तुजे जिणे बरी आमची जिणे आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दे देवाच्या निपेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दे देवा ते आमचो पवर्त सडे आमच्या चलत्या जिवनांत पवर्त विरोधींच्या सर्व ताळण्यांचेर जैत करूंक आमकां मजत दे तवळ तवळ पवित्र साक्रामेंत आमी जोडून आमचो पवर्त दृढ करूंक आमकां बरें मोन दे दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गत धरणांतल्यांतय उदार जावंक आनी तांच्या गरजान पावूंक आमकां दया कर पवित्र उकरिस्तांतय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर कुर्सार किळयल्ल्या जेजू तावन आमचे जिणेक आमी प्रेरण सोडून सर्गींच्या राजा पासून वावरूंक आमकां बोळ दी आमच्या सर्व युवासनांक आनी पवित्र सभेचे मुखले कांबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटे अक्रिस्तवांक आनी बाबर्तान शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर बाबर्ता प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणे जिवंक आनी बागी मोन मरोन सर्गार तुजे संगी देवाक वगळसूंक आमकां फावो जावच्याक आमचे खातीर देवा लागीं विनाती कर म्हूण मागता हांव आमेन एक घडी भर सोर आमच्या पिडेस्तांचो आमी उडास काडया आमच्या कुटुंबांत आसच्या प्रायवंतांचो आमी उडास काडया आमच्या सैऱ्या देऱ्यांचो पिडेस्तांचो आमी उडास काडया आनी तांच्या पासत एक घडी भर आमी मागया सोम्याच्या नावी आमचो आधार सर्गाने संसार सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा
विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कष्टांक आनी अडचणेक सांपडलेला ते तुझें काळीज कितलें मोबायल म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच पर्यंत तुज्या सेवका सालोरेन्सान आपले चिनी आनी मोरणान जायती आजाप करून तीस मोवाळ्या लोकांक दाखोवन साहित्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत व्हडून हाडली. ताच्यो विणवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उसारिल्ले आनी उसारीन आपले विणवणे आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजे कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आम्हा पासोत विनंती कर भाग्यवंत लोरेसा. ख्रिस्ताच्या वचना कमी पोचूंच्या खातीर प्रार्थुया. सर पोदिदार देवा, भाग्यवंत लोरेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचेर जैत वरचे सकत तुवें दिली. आमच्या वायट वडण्याचो उजो पालोवचे सकत आमकां दी. आमी भावार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफा. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पोदवेदार देव, बाप आनी पोत आनी पोत आत्मा तुमचेर आपले विस्नार आशिर्वादां घालो. आमेन. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली. आणि पवित्र नर्वेते बेसले नमान बरी कृपेण भरलेले सोमे तुजे संगात आश्रया भितो तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगुसी चेंजेस बगेती मरी देवाची मया पपिया खाती विनंती कर आतानी आमच्या मनाच्या कल्याण. आपले सोम्याचे साखर तुझे शब्द परमणे नमान बरी कृपेण भरलेले सोमे तुजे संगात आश्रया भितो तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगुसी चेंजेस बगेती मरी देवाची मया पिया खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मनाच्या आणि कल्याण. देवा सोपूत मनीस आणि आमच्या मध्ये नमान बरी कृपेण भरलेले सोमे तुजे संगात आश्रया भितो तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगुसी चेंजेस बगेती मरी देवाची मया पपिया खाती विनंती कर आतानी आमच्या मनाच्या कल्याण. भगवंती देवाची मया मापासोत विनंती करते. क्रिस्ताच्या बसण्या कमी फौजांच्या खातीर मागया येसू म्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापान घेतल्या आमी जालां. ताच्या कश्टाने कुरसार वे जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणान वत म्हण आमी मागता. तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तशें सतानी सदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशें आदी आत्म्याक. तशें सतानी सदा सर्वदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशें आदी तशें आत्म्याक. सतानी सदा सर्वदा आमेन. दवा केल्या बडव्या म्हज्या रक्त्यान सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुज्या तपेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका म्हाका रास सांबाळ सलय आमेन. कुटुंबांत सरल्या सर्व बवडत्यांचो उगडास काण तांच्या पासत आमी मागया. सस्नसो विशू तांकां येसुया आनी निरंतर प्रकाशांचेर फंगोवन दी. समाधानान तांचो विशू घेवन देत. आमेन. जेवणाचेर आशिर्वाद प्रार्थया. मंगळा सर्गींच्या बापायच्या दिसा पासत आमी तुका दिन वाचतांव. हांगासर आमी साच्या बलिदानाक आराधनाक आनी नोवेनाक हजर जावचें वर्तें भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर खर्च जातना आमी तुजो उपकार पाठयता. प्रत्येक जण आयच्या दिसा जेवणाचे आनी होळगेचे प्रधान पोशाख जाल्ल्या मगदलेन पिंटो हांच्या कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादांनी भर. प्रत्येक जावन देवादेन पिटर पिंटोच्या 5व्या वर्साच्या उगडासाक हें जेवण ताणें तयार केलां आसतना हे आमच्या बाबाक तूं सासणेक विशू पाठय. तुज्या राजांत एक जावच्या भाग तूं फावो कर. हांगासर हजर जाल्यार मातसो उमेस्तांक तूं बेसावांनी भरता आसतना जेवणा सिंगी आमी करचोसो वेळ मोगाचो एकवटाचो जावं दी. जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी सेवंक वेतेल्ल्यांचेर तूं बेसावां घाल. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. Lui moxumia Jesusu Presalui sendish Christasu Zodloi kuro martirasu Amar sasnik jivitasu Mogal patron saloresa Naman katawa tuka Auturak आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्तायाच्या मोगाळ पुत्रा सोवे आव्हान मोरी आशीर्वाद दिवा
चालो रेसा आम पसोत विनंती कर भगवंत कुर्सीचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन.